वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि हो हांगा आसा इशू हाय म्हण खाऊ उठून खाऊ येता येता न्हाळेलें ताका तितून घातलेलें हांवें तेच्या चेरार बसात ना घेवन भोंव म्हणटा. आतां हांगा घातलें ताका न्हीद येयला आतां मातशें. हाय म्हण सगळें हाय म्हण. कितें पळयता अशें करपाचें. हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आसा तुमी म्हणना पळयता सारको. सो तुमी कमेंट करनाका की ताका हांगा घातला म्हणून. आतां हांव हांगा बसला म्हणून ताका घातला हांगासर. मातसो तो खेळटा हांगासर तो. ओके उठपाक ट्राय करता. उठून खंय वयता सांग. उठून खंय वयता उठपाक ट्राय करता. सो जाली आतां 12:30. सकाळचें रुटीन म्हणटा तें जालें. म्हणजे म्हटलें चिंतलें की एका न्हाळुया आनी मागीर व्लॉग स्टार्ट करया. ओके आणि तुमकां हांगा दिसता आसतलें हांगासर कपडे पडला. ते सगळे कपडे म्हाका दिसता 3-4 दीस जाले फोल्ड करूंकूच ना. चड जाला कपडे. हे चिंतलें की एका न्हीद घालया आनी मागीर सगळे कपडे म्हाका ते फोल्ड करूंक जाय. खूब आहा ते कपडे फोल्ड करूंक खूब वाज जाता. सदांच करूंक जाय इल्ले कपडे आसतना पण टायमूच मेळना वाज जाता. चड जालें ते आहा पळय ते बॅग ते भरले. म्हटल्यार आतां बसया आनी सगळे फोल्ड घडी करून दवरया म्हटलें. हांव आतां न्हिदतलो. ओके सो एका न्हीद घालता मागीर मेळटा तुमकां. सो न्हिदलो. सो म्हटलें कपडे फोल्ड करया. आनी आईन काल न्ही हें केलेलें नाशण्याचें. खावपाक टायम मेळना आनी जेयलें की मागीर खावपाक नाकाशें दिसता. पोट पॅक जाता. रातच्यान तरी कांयच खायना हांव. रातचें डायरेक्ट जेयता हांव. मागीर आतां चड खालें बी न्ही मागीर जेवण तशें उरता मागीर तें. सो म्हटलें आई म्हणपाक खा म्हणपाक. सो हें पळयात इतलें उरलां. सो केलें आईन. आनी रित्विकाक न्ही तूं सांगलेलें न्ही कालच्या विडियोन ताका अल्सर जाला हांगासर. तो कितें खावपाक बी सोदना. ताका दुखता. काल तो कांयच जेवना. हे सायडीन तो जेयता. सो ताका आतां दही बीन सोंपलें. काल दही भात बीन केलें न्ही फोडणी मारलेली दही सोंपलें. शिवाक फोन केलें येता दही घेवन यो. ताका दही दिवंक जाय. दही आनी तूप मिरी ताका उदकान भिजत दवरला. तुमकां खबर आहा न्ही सब्जा सीड्स म्हणटा नाल्यार बेजील सीड्स. हें पळयात सब्जा सीड्स. हें ताका मातशें उदक एड करून जस्ट थोडें शुगर घालून ताका दिता पिवपाक. सो आतां 2-3 दीस जाले तो सारको जेयना. आनीक तो बारीक जाला. सारको जेयत ना आनीक बारीक जाला. सो म्हटलें ताका दही बीन ताका तशी दही आनी रायस ताका दिता. ओके हें खाता हांव नाशण्याचें. आनी आईन कितें केलां मेन्यू जेवणाक दाखयता तुमकां मागीर. आई यो हांगा सगळ्या. आई काल तिका कांय कळोंक ना. आयज तिका मातशें दुखता खंय. ताका लागून पळय हाय म्हण. आतां ती आतां शावर घेवपाक वयता. खंय गे हाय म्हण आवाजूच ना. हाय हें खा नाशण्याचें. आयज मातशें तिका दुखता खंय. 1-2 दीस तिका दुखतलें. काडला न्ही दात ते तिका दुखता. तें आयस्क्रीम खा गे. हां खावूच ना आयस्क्रीम. काडून दवरता हांव तिका आयस्क्रीम दिता. ओके रांदलां आई सिंपल जेवण दाखयता तुमकां मागीर. हें खावूंक घेता. आतां न्हिदलो. आतां सगळे कपडे फोल्ड करूंक जाय. तशें उरता मागीर ते. ओके चला मेळटा तुमकां मागीर. तो आयज दाखयता आईन कितें केलें तें. सो भाजी बीन कांय हाडूंक ना हांवें. खूब दिसांनी आमगे भाजी बीन ना. मूग बीन अशें खूब पडलेलें आसा. सो म्हटलें तें थोडें खाली करया म्हटलें. की आतां पिड्ड्यार जाता मागीर तें. सो भाजी बी आतां मातशें हाडपाचें कमी केलां आमी. जें कितें आहा न्ही मूग बीन सगळें तें आमी आतां काबार करता. सो दाखयता आयज आईन कितें. सो हांगासर केला दाळ. हें दाळ आसूंकूच जाय आमगेर ते शिवाय जावचें ना. चडूच केला आईक म्हटल्यार मातशें चडूच कर कित्याक फाल्यां बीन जातलें आनी करपाचें आनी पाशियेंस ना. सो हांगासर न्ही केला मुगाचें सुकें केलां. आनी जे मूग शिजयल्ले आसता पळय शिजयल्ले मुगाक तें उदक आसता न्ही त्या उदकाक न्ही तेणें फोण्ण मारलां. आनी तें म्हाजें ऑल टायम फेवरेट. हें पळय त्या उदकाक न्ही फोण्ण मारला बरें लसूण मिरसांगो कडीपत्ता बी घालून. ओके सो हें थोडेंशें आहा न्ही ताका लागून हांवें दाळ केला. आनी हांगासर केन्ना केन्ना आमी करेला भाजी बीन खावंक जाय हें का न्ही. थोड्या आंगार कोडू पडूंक जाय. सो हांगासर करेला भाजी केला. सो हें आसा आयचें जेवण. सो म्हाका तें मुगाक तो उदक काडलेलें आसता पळय म्हाका तें इतलें लायक अशेंच पिवंक जाय. खूब बरें लागता. आनी ताका बरें लसूण बिसून घालून फोण्ण मारूंक जाय. तें न्ही खूब बरें लागता. शीता वांगडा जेवंक न्ही खूब बरें जाता. सो मातशें दाळ बीन चडूच केला कित्याक सदांच कितें करपाक बेजार येता. आनी शिवराकाक दाळ बी आसलें न्ही तो जेयता. सो एक्स्ट्रा केला. फाल्यां बीन खालें म्हूण कांयच प्रॉब्लेम ना. तर खुबशे लोक म्हणटा कमेंट करता की कालचें बीन खायनाका. ना केन्नाय चुकून कालचें बीन खालें कांय ना. आनी आमी हांगासर बरें तेल घालून बरें म्हणजे अशें हायजेनीक कशें करता न्ही. सो एक दिसाचें उरलें नॅक्स्ट डे खालें म्हूण कांयच प्रॉब्लेम ना कळ्ळें न्ही. सो जालें जेवण बी सगळें रेडी जालें हांगासर. शिता दवरला आनी आई गेला शावर घेवपाक.
सो हांगासर न्ही पळय सगळे कपडे फोल्ड करून जाले. सो एका न्ही थंय जाग्यार दवरता. इशुकाक न्ही आतां ताका 6 मंथ कंप्लीट जाता. जस्ट एक 3-4 दीस उरला ताका आतां 6 मंथ कंप्लीट जाता. सो मागीर तो सॉलीड फूड खातलो. सो ताका लागून हांवें थोडेशे एक प्रोडक्ट ऑर्डर केला. ओके तर तुमकां हांव दाखयता आतां कितें कितें ऑर्डर केलें तें. म्हाका तें लायक जालें. ते रिव्यू तुमकां आतां दिवं शकना बाबा ते कशें आसा बरें आसा म्हणजे यूज करून म्हाका कळटलें हय का न्ही. तेन्ना हांव यूज करतलें पळय तेन्ना तुमकां सांगतलें बाबा ते प्रोडक्ट घेवपाचें लायकीन आसा काय ना. सो हांवें ते ऑर्डर केल्लें आसा जे की म्हाका जाय आसलेलें आनी सगळें आयिल्लें आसा. ओके तर तुमकां न्ही हांव एक एक करून दाखयता. सो फर्स्ट आसा हें एक तुमी म्हणूं शकता टिफीन कशें खंय म्हणजे कॅरी बी करूंक मेळटा खंय वयतना भायर बीन न्ही ताका फूड हितून घालून न्ही कॅरी करूं शकता. आनी हें आर फॉर रॅबीट कंपनीचें आसा आनी बरें आसा. ओके दाखयता तुमकां कशें आसा तें. हांगासर 2 दिल्ले आसा स्पून आनी हांगासर एक फॉक दिल्ले आसा. ओके आनी बरें सायझीन बरें आहा पळोवपाकूय बरें दिसता. हँड टायप कशें दिसता. ओके हें पळयात. ओके सो हें ट्रॅवलिंग केन्ना खंय वयतना भायर बीन ताका मागीर कितें घालूंक व्हरूंक शकता. आनी भितर तुमकां दाखयता कशें आहा तें. भितर न्ही एक मिनट अशें आसा. अशें प्लास्टीक ना भितर अशें स्टील आसा भितर आनी हितून कितें फूड बीन कॅरी करपाचें. आनी तुमकां जाय जाल्यार हितून थोडेशें गरम उदक घालूंक शकता. तें कितें जातलें मातशें तें गरम उरतलें हय का न्ही. आनी इफ तुमी खंय टेबलार बीन ताका दवरता हांगासर हें दिल्लें आसा हें सामकें स्टीक जाता आनी ताच्या वयर हें दवरपाचें. हें पळय सो पळय हालना कितलें तो ओडून घे हालना पळय. सो अशें ओडचें पडटा. हें पळयात कळ्ळें न्ही. सो हें एक दिल्लें आसा. सो हें खंय ट्रॅवलिंगाक म्हाका गरज पडटलें ताका लागून हांवें हें ऑर्डर केलां. सो हें पळयात अशें आहा आनी बरें आहा. आर फॉर रॅबिटाचें कंपनी आसा. सो हें एक जालें. आनी नेक्स्ट आसा हेका म्हणटा निबलर कळ्ळें न्ही. सो हांगासर 2 येयल्ले आसा. रितीव म्हणटा आपल्याक एक आनी इशुकाक एक खंय. सो हेतून कितें तुमी फ्रुट्स बीन घालून दिवं शकता. हें पळयात हें अशें ओपन करपाचें. हेतून कितें आसा भितर पोमोग्रेनेट नाजाल्यार तुजे कितें फ्रुट्स सपोज ऑरेंजीस हितून घालून दिवप. मागीर तें च्यू करता म्हणजे अशें तोंडान घालतात. मागीर ते मागीर हांगा बारीक बारीक होल आसा ते मागीर ताका ते ज्युसीस न्ही भायर येता कळ्ळें न्ही. सो हें 1-2 ऑर्डर केलां हांवें. सो 2 येयला एक अशें येयना 2 आसलेले. सो हें पळयात केन्ना कितें घालून दिवपाचें हितून. एकानी आतां बरें वॉश करून दवरूंक जाय. सद्या कांय एका वॉश करूंक ना. सो हें एक जालें. सो नेक्स्ट आसा फिडींग स्पून. आतां कितें ताका तें पातळ बीन कितें दितलें न्ही प्युरी टायप कितें सो हेतून घालून दिवपाचें. आतां यूज करून जालें की मागीर तुमकां सांगतलें बाबा तें घेवपाचें सारकें आसा काय ना यूज करपा सारकें आसा काय ना. आतां हांव तुमकां कांय सांगूंक शकना. आतां जस्ट तुमकां दाखयता. तेतून कितें प्युरी बीन घालपाचें भितर हितून भितर प्युरी घालपाचें कितें तरी केल्लेलें आनी तांकां हांवें उदक घालून पळयल्लें बरें अशें इजिली भायर येता अशें तांकां फीड करपाचें. आनी सामकें तांकां म्हणजे तांकां आतां तोंडाक बी अशें म्हणजे फीड करतना बी लागना अशें हार्ड ना अशें सॉफ्ट आहा. हें पळयात. ओके सो हें एक ऑर्डर केलें हांवें. आर फॉर रॅबिटाची कंपनी तुमकां बरें आहा. ओके मागीर यूज करता तेन्ना तुमकां सांगता हेजे तुमकां हांव रिव्यू दिता कळ्ळें. आनी नेक्स्ट हांवें एक बावल सिलिकॉनचे बावल हांवें ऑर्डर केला. हें पळयात आनी हें बी तशेंच सकयल न्ही सामकें स्टीक रावता हालना बीन. हें पळयात हें पळय हालना कळ्ळें न्ही. सो हें एक केलें हांवें. हें मातशें न्ही बँड जाता सो शिंवपाक आसूं वपालो आनी रिटर्न बी करूं ना आनी ताका एक स्पून येयला. तो हें एक आनी रेसिपी टायमार न्ही सेम असलो यूज करतालें हांव बरें पडटा. आनी नेक्स्ट हांवें न्ही बॉटल आतां ताका मागीर आमी उदक भितर ताका हें करतलें न्ही बॉटलान दितलें न्ही ते बॉटल बीन वॉश करपाक न्ही ब्रश बीन ऑर्डर केलेले आहा. हितून न्ही 3-4 तरेचे ब्रश येयला. धाकटे बॉटलाक व्हडल्या बॉटलाक. सो हो एक आसा हो एक मागीर नेक्स्ट हो एक आसा आनी पळय हो एक एका स्पॉंज आहे स्पॉंज आनी एक असले 4 येयलेले आसा. चड काय एक्सपेन्सीव अशें म्हारग अशें कांय ना जस्ट कमी रेटाचें सगळें आसा. फक्त ते आर फॉर रॅबीट आहा पळय तें मातशें एक्सपेन्सीव हा डबो ते 500 कितें पडलें म्हाका. ओके सो हें एक जालें. सो हें सगळें न्ही हांवें इशुकाक जाय आसलेलें हांवें सगळें ऑर्डर केल्लें आसा. सो आनीक न्ही हांवें म्हाका किचनाक ओके एक ऑर्डर केला
तुमकां खबर आहा न्ही म्हाका केन्ना केन्ना मोमोजाचे ऑर्डर्स बीन येता मोमोज करपाक बीन आनी आतां आमचे कॉलनीन क्रिसमस पार्टी आसा तेन्ना म्हाका जाय पडटलें हें प्रोडक्ट तर कितें जाता ते कॅबेज बीन कट करपाक न्ही खूब टायम लागता आनी ते फायन चॉप जावंक जाय मोमोजाक आनी ते जेन्ना ऑर्डर बी येता न्ही जायना सगळे खूब भशेन भाजी बी कट करपाक टायम मेळना सो हांवें एक चॉपर ऑर्डर केला म्हाका तो खूब लायक जालें मातसो व्हडलो हांवें केला की आमगे धाकटो आहा न्ही तो तितले जावचे ना भाजयो बीन सो एक चॉपर हांवें ऑर्डर केला म्हाका खूब लायक जालें दाखयता तुमकां हें पळयात सो हो न्ही मातसो सायडीन व्हडलो हाडला हांवें 1000 ml आसा आनी दाखयता तुमकां हेका चार्जर बीन कांय ना कळ्ळें न्ही दाखयता तुमकां कशें यूज करप तें अशें आसा सो सायडीन व्हडलो आहा हें 1000 ml आसा हितून न्ही पळय अशें ब्लेड आहा तेका आनी खूब शार्प आसा हितून तूं आतां मोमोजाचें म्हाका स्टफींग करूंक जाय न्ही कॅबेज अनियन कॅप्सिकम मशरूम ओके आनी कॅप्सिकम बीन जें कितें लागता पळय मोमोजा स्टफिंगाक तें सगळें हितून घालून न्ही हें फायन चॉप करपाचें दाखयता तुमकां अशें घालपाचें आनी अशें ताका फिक्स करपाचें मागीर हांगासर ताका अशें ताका प्रेस करपाचें तें मागीर फायन चॉप जावन येता हें आजून पर्यंत आमी यूज करूंक ना मागीर तुमकां हांव न्ही यूज करून सांगतलें कशें फायन चॉप बीन जाता काय ना ताका लागून सो जातलें हेजें न्ही हांवें पयलें एमेझॉनान हेजे रिव्यू न्ही बेस्ट आसा ताका लागून हांवें हें ऑर्डर केलें तो हें सगळें हांवें ऑर्डर केलां थोडे इश्यूकाक आनी म्हाका किचनाक मोमोजाक स्पेशली हांवें तें घेतलां मोमोजाक लागून मोमोज जेन्ना ऑर्डर बी येता न्ही तेन्ना ओके सो हें सगळें प्रोडक्ट हांवें रितुकाचें ऑर्डर केलां पळय कशें आसा कमेंट करा ओके सो आनी एक आमकां एक इश्यूकाक एक गिफ्ट येयल्लें आसा जस्ट कालूच तें येयलां जस्ट रावलां हांव अशें आतां शू आयले की तुमकां हांव दाखयतां ओके तो म्हाकाय तें ओपन करून पळोवंक जाय सो शू आयिल्लो आसा आतां आमी तें गिफ्ट अनबॉक्सिंग करता ओके सांग तुमकां मागीर दुसरी स्टोरी शिनात लागलो ओपन करपाक तर दाखयता तुमकां चल हाय म्हण तूं हे हाड रे कातर हाड रे तर सांग तुमकां कितें तूं सगळें सेट कर मागीर तूं दाखय शिनात कित्याक टायम जातलो बरें आहा न्ही कलर बरो आहा बेबीचे ओके तो पयलीं सगळें न्ही काडून घेता सो सेट करता मागीर दाखयता तुमकां कितें खबर ते सेट करतना व्हिडिओ काडले न्ही व्हिडिओ मागीर व्हडलो जातलो तो पयलीं सगळें शिना सेट करून घे मातशें तुमकां आयडिया येयले आसतलें सो हांगासर पळयात इशूकाक गिफ्ट हाफ सेट केल्लेलें आसा तितल्याकच हांव उठलो सो म्हटलें एका तितलेंच कर म्हटलें तुका दाखयता हांव आनी तुमकां हांगा दाखयता पळय पिक्चर सो आतां सद्या अशें केलां हाफ अशें फुल्ली करूं शकता ताका 2 स्टँड आहा म्हणजे हायटेड ओके सो अशें आहा तें आनी हो पिंक कलर दिला आमकां ब्लॅक कलर येयला सो अशें हायटेड आहा तें अशें करूं शकता आनी अशें शॉर्टूय करूं शकता आनी ताका हांगा सकयल टायर आसा न्हू ताका बसयता माम करतलो मरे इश्वीक थँक्यू म्हण आमच्या युट्यूब फॅमिलीक ती व्हिडिओ पळोवन हॅप्पी जातले बसलो आतां जेवण ना तुका नाका नाका पुरो काड 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 हासलो लायक जालें ताका मम करया पप्पा आतां ग्लास दवरता खंय हय रितुकान ग्लास हाडून ते ग्लासा उदक पितलो तो कापूस काड 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 सो हें आसा आमचें गिफ्ट आमच्या युट्यूब फॅमिलीन दिला तिने नांव घेनाका म्हटलां एक्चुअली जालें कितें तिने इंस्टाग्रामार म्हाका मेसेज केलें अशें आतां इशूकाक 6 मंथ कंप्लीट जावपा येयला न्ही आतां ताका आमी सॉलीड फूड दितले आनी तिका खबर आहा आमी हें हाडटलेच म्हणून सो ती म्हणपालें तिने म्हाका धाडलें पिक्चर अशें म्हाका इशूकाक एक गिफ्ट दिवंक जाय म्हणून तिने म्हाका हे फोटो धाडले आपूण हें इद्दा म्हणपालें हांवें म्हणटा ताका खूब रिक्वेस्ट केली नाका अशें आतां ताका म्हणजे ते हें केलें म्हाका ताका सांग नाका नाका म्हणून तिका हांवें खूब रिक्वेस्ट केलें तूं जाल्यार दुसरें कितें दी एक कपडे धाडून दी म्हटलें पण हें गिफ्ट नाका म्हटलें म्हणजे कितें तुमकां त्रास न्ही ताका लागून सो मागीर ती ना तें आपल्याक दिवकूच जाय म्हणपाली सो मागीर तिणें धाडून दिलें आनी आयलें सो थँक्यू म्हणटा तुका तिणें नांव घेनाका म्हटलां सो कलरूय बरो आहा आमकां आवडलें आनी इशूकाकूय आवडलें इशू न्हिदलो एका सेट करतना इशू उठलो बरें आहा सो सद्या आतां बसना एकदां तो बसपा लागलो की मागीर तेतून बसून ताका फीड करपाचें आनी बरें आहा 2 ऑप्शन आहा शॉर्ट करूं मेळटा लॉंगूय करूं मेळटा टायरूय आसा सो हें आसा इशूकाचें गिफ्ट कशें आसा कमेंट करा ओके सो आनी कांय ना हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर यो रे
बाय म्हणते का? बाय बाय. बाय म्हणते. I love you friends. Please comment, subscribe, channel. चला बाय.